हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सद्या टायम कितें तरी न्हय 12 कितें तरी जायत येयली आनी आतां खंय तरी हांव न्हय व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट करता. मे बी 12 जाली आसतली. सो आतां गुड मॉर्निंग उरोंक ना, आतां दनपार जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मुद्दामूच असो लेट स्टार्ट केल्लो आसा, म्हटल्यार दनपारचो असो स्टार्ट केल्लो आसा. कारण ऑलरेडी तुमकां थंबनेल पळोवन कळत आसतलें की आयच्या व्हिडिओन कितें स्पेशली हांव शेअर करपाचें आहा तें. सो आयचो ब्लॉग जो आसा न्हय तो म्हटल्यार शॉपिंग ब्लॉग आसा, थोडीशी शॉपिंग शेअर करपाची आसा. सो म्हटल्यार सेपरेटली असो ब्लॉग करुया आनी तुमचे बरोबर शेअर करुया. कारण डेली ब्लॉगान बीन अशें शॉपिंग शेअर केली न्हय का थोडीं जाणां रेसिपी बीन पळयता आनी फुडलो ब्लॉग मागीर स्कीप करता आनी थोडे जाणां मागीर ते प्रॉडक्ट जे आसा न्हय ते मेळना. सो त्या परस म्हटल्यार सेपरेट एक ब्लॉग करुया आनी जी थोडी फारशी शॉपिंग केल्या ती तुमचे बरोबर शेअर करुया. कारण मागीर कोणाकय जाय जाल्यार घेवपाक खूब इजी पडटा ना आनी डायरेक्टली मेळटा मागीर, तेका लागून म्हटल्यार धाकटो ब्लॉग करुया. सो धाकटी शॉपिंग आसा, चड व्हडलीशी शॉपिंग करूंक ना. आतां खंय तरी हांवें शॉपिंग जी आसा ती करपाक स्टार्ट केल्ली आसा. आतां थोडेच दिसांनी आमची फेस्टिवल येता, नागपंचम येतली, चवथ येतली. सो तेजी तर शॉपिंग भरभरून हांवें वीश लिस्ट म्हाजे फ्लिपकार्टार, एमेझॉनार, मिंत्रार सगळे केल्ले आसा. तेजे सुद्दां ब्लॉग येतले. हांव चवथीक कितें शॉपिंग करतलें, कितें ना, कितें घेतलें हें सगळें शेअर करतलें. आनी मोस्टली तुमकां खबरूच आसा म्हाजी शॉपिंग जी आसा ती चडशी ऑनलायन करता हांव, चडान चड. फकत जिन्स बीन आसा न्हय ते हांव शॉपार वचून घेता. बाकी म्हजे टी शर्ट, टॉप्स, मागीर अनारकली सूट्स हे सगळे न्हय हांव म्हटल्यार ऑनलायनूच शॉपिंग करता चडशें. सो म्हाका तें खूब बरें पडटा. ओके, सो आयजूय थोडी फारशी शॉपिंग केलें. तेजी लिंक सगळ्यांची हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितलें, तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवं शकता. सो ही थोडी शॉपिंग केल्या. जसो थोडो म्हटल्यार थोडी शॉपिंग आसा त्याच प्रमाणे आयचो ब्लॉग सुद्दां धाकटूसो आसतलो. ओके, कारण तुमकां बीन एन्जॉय करून गावूंक जाय. सो अशा पद्दतीन हांवें शॉपिंग केल्ली आसा आनी भितर चटर पटर एक ऑर्डर केला. हे पळय, हे सगळे आयटम जे आसा न्हय ते ऑलरेडी अनबॉक्सिंग केल्ले आसा, म्हणजे म्हाज्या फ्रेंडान अनबॉक्सिंग केला. कारण आमच्या हांगसर मातसो इश्यू आसा, म्हटल्यार फ्लिपकार्ट ऑर्डरी बीन प्रॉपर अशी हे जायना, म्हटल्यार स्पेशली म्हाजेच. ओके, सो तेका लागून हांव फ्रेंडागेर बीन ऑर्डर करता आनी तेकाच लागून हे ऑर्डरी सगळे तेणी अनबॉक्सिंग केला. कारण हांवेनूच सांगलेलें मातशें चॅक कर, बरें नाल्यार रिटर्न कर, कारण म्हाज्या पर्यंत पावता म्हणसर पॉलिसी काबार जाता, रिटर्न पॉलिसी, तेका लागून. सो चला तर चपट खूब जालें म्हाजें, एक एक करून तुमकां दाखोवपाक स्टार्ट करता. सो आतां प्रेझंट हांवें शॉपिंग केलें, तितून 2 टॉप्स आसा, शॉर्ट टॉप्स, म्हटल्यार न्हय डेली युजाक खूब बरें पडटा. कारण मोस्टली म्हाजे कडेन टी शर्टाच जाता. तुमी चडशा व्हिडिओन पळयलेच आसतलें, खंयूय भायर सरले, ऑर्डर घालपाक गेले आनी खंय गेले जाल्यार टी शर्टच आसता. एकदां अशें जाता आमी खंयूय वयता म्हटल्यार लायक खंयूय भायर सरचें पडलें, लायक एटलिस्ट टॉप्स जाय, तेका लागून हांवें शॉर्ट टॉप्स ऑर्डर केले. टी शर्ट बी आसा आनी सो दाखयता तुमकां एक एक करून. सगळ्यांत पयलीं आय थिंक सो टी शर्टूच दाखयल्ले बरें. ओके, सो हे टी शर्ट खूब सिंपल आहा, म्हाका खूब लायक जालें. कारण म्हटल्यार तेच्या हांगसर कार्टून आसा. ओके, तेका लागून म्हाका तें खूब लायक जालें. ओके, सो ओपन करुया आनी पळोवया कशें. सो शॉपिंग ब्लॉग्स आतां येवपाक स्टार्ट जातले. हांवें बरीचशी शॉपिंग केल्ली आसा, पण प्रेझंट म्हाका जे रिसीव जाल्या ना तेच तुमच्या बरोबर शेअर करता. कारण ते सगळे गोष्टी आतां हांगसर टायम वयतलो. टी शर्ट बरें आहा. सो फॉर अर्थ ते न्हय मिंत्राचें आसा. ओके, सो कपडो खूब बरो आसा. तर जितले बी हांगसर आतां शॉपिंग करता न्हय तेजी प्रायस हांगसर हांव मेन्शन करतलें. कारण सद्या फ्लिपकार्ट, एमेझॉनार ऑफरी चालू आसा, त्या ऑफरीन हांवें सगळें शॉपिंग केल्लें आसा. सो अशे तरेचे हे टी शर्ट आसा. हे पळय, म्हटल्यार न्हय कितें म्हणूं शकता, लूज अशें टी शर्ट आसा. हांव आतां चडशे लूज टी शर्टात यूज करता, ते खूब बरी पडटा. टायट म्हाका लायक ना. सो अशा पद्दतीचे हे टी शर्ट आसा. म्हणून हांगसर दिल्ले आसा. हे पळय, आनी हांगसर डिस्नी म्हणून दिल्ले आसा. हे पळय, कारण कार्टून टी शर्ट्स खूब बरी दिसतात आनी अशा पद्दतीन हांगसर तेका कार्टून आसा. हे पळय, हातीचेर हांगसर एक आसा आनी तेच्या मागीर ह्या हातीचेर आसा. सो सिंपल अशें टी शर्ट आसा हे. मिकी माउस ना, हय मिकी माउस. सो अशा पद्दतीचे हे टी शर्ट आसा आनी बॅक सायड प्लेन आसा. ओके,
आणि ह्याचो कलर सांगपाक गेल्यार नाही मरून म्हटल्यार मरून ना. ओके, सो प्रायस सांगता तुमकां. हांगसर प्रायस मेन्शन केल्लो आसा 799 रुपीज. बट म्हाका ही ऑफरी खूब कमी प्रायसान मेळ्ळ्या, कारण जशें की हांवें तुमकां सांगलें सद्या ऑफरी चालू आसा. सो थोडी कार्टून टी शर्ट्स नाही असतात, म्हारग असतात, प्रायस त्यांचो हे असता. इवन कार्टून जॅकेट्स बीन घेत नाही तुम्ही जाल्यार त्यांचो प्रायस थोडोसो हाय असता, बट क्वॉलिटी खूब बरी आसा ह्या टी शर्टाची. सो हे पळय ऑफरीक तुमकां कमी मेळटले. सो अशा पद्दतीन आसा टी शर्ट. हे परत एकदा दाखयता तुमकां. सो घातल्या उपरांत पळोवंक गावतलेच. सो अशा पद्दतीन टी शर्ट आसा. ओके, हे पळय. सो दोनूय हातींचेर हेका हे आसा कार्टून आसा, तेकाच लागून स्पेशली हांवें हे ऑर्डर केल्लें आसा. नेक्स्ट आसा तें म्हटल्यार टॉप. हे पळय, हो टॉप एक्चुली म्हाका खूब लायक जाल्लो. बरे दीस पयलीं हांव घेवंक सोदतालें, घेवं नाका अशें म्हाका जातालें. सो फायनली मागीर हांवें चिंतलें की घेवयाच म्हणून, खंयूय घालपाक बरो पडटलो. सो अशा तरेन पिंक कलरचो हो टॉप आसा. हो सुद्दां खूब सिंपल आसा. ओके, तर अशा पद्दतीचो हो टॉप आसा. हे पळय, अशा पद्दतीचो टॉप आसा. वी नॅक आसा हेजो आनी हांगसर अशें वर्क केल्लो आसा. हे पळयात अशा पद्दतीन. सो असो नॅक आसा तेजो. अशा तरेन स्लीव्स आसा आनी स्लीव्स हांगसर तेका रब्बर बी दिल्लो आसा. सो जायत्या हितून तुमी यूज करूं शकता, म्हटल्यार फिटींग येयन. ओके, स्ट्रेच जाता. हे पळयात अशा पद्दतीचे. सो दोनूय पळोवंक शकता तुमी स्लीव्स. अशा पद्दतीन हो आसा. लायक कितें म्हणटात ते लायक फूल असो हे आसा हो. अशा पद्दतीन. सो घातलो काय तुमकां कळटलो कसो आहा तो. सो म्हाका ट्राय करूंक जाय. हे पळय. सो हो हेजी प्रायस कितें तरी आसा, हांगसर मेन्शन करता. एक्झॅक्ट म्हाका प्रायस कांयच खबर ना. खूब दीस जाले शॉपिंग करून आनी खूब दीस जाले हे सगळे गोश्टी येयल्या. तो ओपन करून हांवें सारकें चेक करूंक नासलें. सो कपडो हेचो बरो आसा. ओके, बट हेजो आतां कलर बीन वयता जाल्यार तो धुल्या उपरांतूच कळटलो, कारण थोड्यांचो कलर वयता. पूण अशें केन्ना जावंक ना ऑनलायन शॉपिंग केला आनी कलर बीन गेल्लो आसा, अशें केन्ना म्हाका मेळोंक ना. बट पळोवया, हो मातसो पिंक कलर आसा न्हय, तेका लागून कलर बीन गेलो जाल्यार. ओके, सो हे पळयात कळ्ळो आसतलो तुमकां. नेक्स्ट आसा तें म्हटल्यार हांवें स्क्रंचीस ऑर्डर केल्ले. स्क्रंचीस ऑर्डर करपाचें कारण म्हटल्यार ना, एक्चुली म्हाजे केस खूब सिल्की आसा आनी हांव ना ते दुसरे जे बँड्स येता पळयात ब्लॅक कलरचे ते यूज करताले, रेगुलर ते यूज करताले. बट ते यूज करून करून अशे केस ओडोन येता ना, खूब ओडोन येता. स्पेशली खूपच हे जाता ते सामके अशें घातले ना एकदम हे जाता, त्रास जाता. तेका लागून हांवें म्हटलें हे यूज करून पळोवया. आनी हांवें चिंतलेलें की एकूच पॅकेट येतलें. पळयता जाल्यार हांगसर 2 पॅकेट आमकां रिसीव जाल्लीं आसा. हांवें एक युजाक सुद्दां काडलेलें आसा. हेजी क्वॉलिटी खूब बेस्ट गावल्ली आसा म्हाका. आनी ज्या हिसपान हेजो प्रायस आसा ना मेन्शन करता, खूब बेस्ट आसा. आनी आय थिंक सो 24 कितें तरी म्हाका हे रिसीव जाल्या. तेतून भरपूरशे कलर आसा. तुमी जायत्या ड्रेसाचेर मॅचिंग करूं शकता. सो कलर हांगसर पळयात बेस्ट आसा सामकें. आनी हे म्हाज्या केसांक खूब बरें पडटा. एकदम हे जाता, अशें घातलें को ओडून इजिली येता. सो हांगसर हांव पळयात. सो आनी कितें जाता ना, अशें घातलें ना काय खंयच्या खंय पडटा मागीर ते, तेका लागून हांवें एकदमूच ऑर्डर केलें. सो अशा पद्दतीन. सो कळ्ळें आसतलें हे 2 पॅकेट्स आहा जी क्वॉलिटी वायज खूब बरी आसा, जी हांवें युजाक ऑलरेडी काडलेली आहा. ओके, सो ही आसली आनी हेजी लिंक दिता, तुमकां जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. नेक्स्ट म्हटल्यार न्हय हांवें चटार ऑर्डर केल्लें आसा. हे ऑर्डर करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय विंडो आसता, विंडोची जी हे आसता न्हय बॉर्डर सकयली, ते म्हाका क्लीन करपाक जाय. एक्चुली म्हाका वॅक्यूम क्लिनर ऑर्डर करपाक जाय आसलो. बट वॅक्यूम क्लिनर म्हटल्यार ऑर्डर करता तेन्ना करता. सो तेच्या पयलीं म्हटल्यार एटलिस्ट
छोटा मोठा जुगाडू काम करूया आणि इथून क्लीन जातालें बरेंच जालें म्हटलें. आय डोंट थिंक सो की इथून क्लीन जातलें, बट हेका ना एक ब्रश येयला तो यूजफूल आसा. हे पळय, बारीक नेट आसत न्हय जाल्यार हो खूब यूजफूल आसा. हे पळय, अशा तरेन तुमी नेट बी क्लीन करूं शकता. आनी तेका एक हे दिल्ली आसा, कितें म्हणटात तें. आतां हितून जर तुमी कोयर काडलो न्हय म्हटल्यार विंडोच्या हितूंतलो, जाल्यार तो हेतून तुमी भरूं शकता. हो पळयात, स्पून टायप दिल्लो आसा. ओके, सो अशा पद्दतीचो आसा. हो कितलो यूज जातलो हे काय खबर ना म्हाका, बट प्रायस कमी आसलो सो ट्राय करूया हांव. नेक्स्ट हे एक आसा जे विंडोज क्लीन करपाचे, अशें घालपाचे लायक अशें आनी क्लीन करपाचे अशें म्हणून आसा. सो कितले यूजफूल आसा तें पळोवया. आतां म्हाका ट्राय करूंक जाय, कारण म्हाका वॅक्यूम सुद्दां एक घेवंक जाय, वॅक्यूम क्लिनर, कारण स्पेशली विंडो बीन बारीक सारीक डस्ट आसता तो क्लीन करून. मागीर नेक्स्ट आसा ती म्हटल्यार हे. सो आयच्या विडियोन चड शॉपिंग ना, बारीकशी शॉपिंग आसा, ताकाच लागून म्हणटा विडियो बारीक आसतलो. आनी हो एक टॉप आसा जो म्हाका पळयताच लायक जालो. हो कॉटन आसा आनी सगळ्यांची सायज सांगता. हांवें न्हय एक्स्ट्रा सायज घेतलेली आसा. जर म्हाका स्मॉल लागता जाल्यार ह्या फावट हांवें एम घेतलेली आसा. मोस्टली हांव एमूच घालता. ओके, चडशे टी शर्ट्स बीन एम घालता, बट ह्या फावट हांवें न्हय एक्स्ट्रा म्हटल्यार एल घेतलेली आसा, कारण हांव ते अल्टर करून बीन घालूं शकता. बट हेजी सायज आसा एम. ओके, मागीर हेजी सायज सांगता तुमकां. हेजी एम आसा. ड्रेस बीन हांव एक्स्ट्रा घेता, कारण मागीर ते अल्टर करून घालूंक बरें पडटा. आनी टी शर्टाची सायज सांगता. सायज सांगूंक विसरलें हांव तुमकां. हेजी सुद्दां एमूच आसा. ती पळयात, हांगसर मेन्शन केल्ली आसा एम सायज म्हणून, पळोवंक शकता तुमी. ओके, तशी हेजी बी एम सायज आसा. हे पळयात, खंय गेली सायज, हे पळयात एम. ओके, 38 म्हणून. सो अशा पद्दतीचो हो टॉप आसा. सिंपल टॉप आसा. सो हेचो ब्ल्यू म्हटल्यार ब्ल्यू कलर ना, मातसो डिफरंट हा. हेजे स्लीव सुद्दां सेम आसा, तेका अशें रब्बर दिल्ल्या. ओके, सो अशें कितेंशे स्लीव्स आसा तेजे, पळोवंक शकता तुमी. हेजो नेक जो आसा तोय बीन व्ही टायपूच आसा. व्ही म्हटल्यार कॉलर टायप आसा. ओके, अशा पद्दतीचो. ओके, आनी स्लीव्स आनी अशें लायक हे जे आसा न्हय ते ताका म्हणटा टुनीक टायप म्हणटा. ओके, सो त्या पद्दतीचे टॉप आसा हे. फ्लिपकार्टार जर तुमी घाली टुनीक म्हणून, सो इजिली तुमकां मेळटले. ओके, ऑर शॉर्ट टॉप सुद्दां घातल्या म्हणून मेळटले. सो अशा पद्दतीचो हो टॉप आसा. सो सिंपल आसा, ताकाच लागून हांवें घेतलो. हे पळय, कारण म्हाका ओवर चटर पटर जे आसता न्हय लायक चडूच म्हणटात तशें हेवी, मागीर चड शायन जाता, असले गोश्टी लायक ना. म्हाका सिंपल जाता ती सिंपल लायक. हे सुद्दां टी शर्ट आतां तुमी पळयता न्हय ते हांवें मिंत्राचेर घातलेले. बरो टायम जालो, बरी क्वॉलिटी येयल्ली आनी ताका अशा पद्दतीन फॅशन आसा. ही पळयात हांगसर दोनूय सायड. सो जशें की हांव सांगता तुमकां की हांव मोस्टली ऑनलायनूच शॉपिंग करता. सो हो टॉप असो कितेंसो आसा, हेजो कलर. ओके, सो बेस्ट आसा डेली वियराक म्हणटात तशें. खंयूय घालून तुमी जिन्सीर बीन बरें दिसतात असले टॉप. सो ताका लागून हांवें घेतला, कारण लॉंग टॉप न्हय तुमी डेली घालूं शकना. शॉर्ट टॉप अशें आहा जे तुमी खंयूय वयतना इजिली घालूं शकता. आतां सडनली तुमकां भायर सरचें पडलें, घातलें गेलें सामकें. आनी मोस्टली म्हाजे कडेन अशें जाता की टी शर्टांच जाता सामकी. टी शर्ट थोडे कडेन अशें आहा की हांव टी शर्ट घालून वचूंक शकना. ओके, सो ताका तेन्ना टॉप्स बरें पडटा न्हय, आनी मूड केन्ना केन्ना चेंज जाता की हां आयज टॉप घालपाचो म्हणून. सो ताका लागून आसा एक्चुली म्हाजे कडेन, बट आतां ते म्हाका फिटिंगेक प्रॉब्लम जाता. तुमकां खबर आसतलें येल्लो बीन हांवें विडियोन म्हाजो दाखयल्लो, पिंक कलर घेतलेलो, एक तेचेर एक व्हायट कलर पॅन्ट. सो ते सगळे आतां फिटींग जातात. ओके, ताका लागून तेजो आतां कांय यूज ना. आनी हांवें म्हाजें अशें जाता की हांव कपडे जे आसता चड टायम यूज करूंक पावच ना, तेज्या पयलीं ते फिट जाता. सो त्या परस आतां सायज घेतना हांव थोडी फारशी एक्स्ट्रा घेता, म्हणजे एटलिस्ट ते म्हाका मागीर परत यूज जावं शकता. कारण हालींच्या दिसांनी अशें जाता की रोखडे कपडे फिटींग जाता. सो ताका लागून वेट जे आसा ते गेन करपाचें ना, वेट कमी करपाचें.
सो गायज अशा पद्दतीन म्हजी शॉपिंग असली आनी तुमकां चवथीची शॉपिंग जर पळोवंक जाय म्हाजी मागीर नागपंचमीक एकूच दीस म्हणटा तशें चवथीची हांव प्लॅनिंग करता 5 दिसां 5 बरे तरेन सगळे म्हणजे पयलीं पासूनच हांव तशें 5 दिसांचे 5 कपडे सेट आसता म्हाजे. सो ते तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका कमेंट करूं म्हणजे सांगू शकता. सो हांव तुमकां चवथीचे म्हजे जे कितें सूट्स आसतले म्हणल्यार ड्रेस आसतले ते हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. ओके. सो अशा पद्दतीन हायची शॉपिंग इतलीच असली सामकी. सो जितले बी प्रॉडक्ट हांगसर हांवें घेतलेले आसा ते हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान टॅग करता, तुमी इजिली बाय करूं शकता. कारण सद्या फ्लिपकार्टाचेर म्हणटात तशी ऑफर चालू आसा, मदीं मदीं ऑफरी चालू आसता. जशें की तुमकां आतां टी शर्टाचो प्रायस सांगलो हांवें 799 आसा. समटायम अशें जाता ऑफरी चालू असल्या कारणान तुमकां तेजी प्रायस डावन म्हणल्यार कमी जाता आनी तुमकां इजी पडटा घेवपाक. सो ऑफर केन्ना आसतना ती पळोवपाक जाय जर तुमी ऑनलायन शॉपिंग करता तेन्ना. आनी म्हाजो एक पॉयंट आसा, हांव ऑनलायन शॉपिंग हेका लागून करता कारण चॉयसीस बऱ्या मेळटा, घरा बसल्यार तुमकां चॉयस मेळटा. आनी जर तुमकां तें आवडोंक ना सपोज जाल्यार तुमी रिटर्न करून ऑर एक्सचेंज करूं शकता. तेका लागून आनी हेकाच लागून हांव चडशी ऑनलायन शॉपिंग करता. ओके. सो अशा पद्दतीची शॉपिंग जाल्ली आसा म्हाजी. तर गायज चला तर हायचो व्हिडिओ इतलोच म्हणटा तसो धाकटो असो. हायचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करून. आनी शॉपिंग कशी असली धाकटीशी ती कमेंट करून सांगा. ओके. सो चला तर बाय बाय.